2013 तांकां रिकमेंडेशन केल्लें की इन्स्टॉलेशन ऑफ हायड्रन आनी होजरील लावचे म्हणून. तेज्या उपरांत आमकां कॉम्प्लायन्स बीन कांय येवंक ना. कितले नेसेसरी आहे एक्चुअली इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सेफ प्रिकॉशन. तेंचे कितें आहा पळय तेंचो प्लांट आहा पळय जो पर्यंत तेंच्यांनी इन्स्टॉलेशन एक्चुअली घालूंक जाय. केन्नाय कितें लागूंक शकता. केन्ना केन्ना फायर ब्रिगेड आमी येता, वी वील कंटिन्यू आमी स्प्रे करतले. केन्ना केन्ना आमकां एमर्जन्सी कॉला खातीर लास्ट टायम अशें एक कॉल येयल्ले गार्बेजाक उजो लागला म्हणून आनी तेन्ना सेम टायम एक घराक उजो पेटला म्हणून. सो आमकां ऑप्शन घेवचें पडटा फर्स्ट प्रायोरिटी खंय वचपाचें म्हणून. इमिजिएटली आमची घराक उजो लागला पळय थंय गाडी गेली आनी सेकेंड टर्नआउट आमी अरेंज केली गार्बेज फायराक म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटी कडेन की ते प्रिकॉशन घेवचें म्हणून. काल गार्बेज सायडीन उजो पेटलो. हांवें आतां पळय व्हिडियो एक विजले हें चोयला क्लिप चोयला व्हिडियो क्लिप की फायर ऑफिसर सांगता की कोणें लायलो म्हणून उजो. आतां हें सांगूं जायना कोण लायता तो उजो. म्हाका आमकां आजून कांय हें मेळूना. आमी आतां CCTV कॅमेरा ते बसोवपाक जाय. आमी बसोवपाक ऑलरेडी आमी टेंडर केलेलें आहा. एक 20 कॅमेरा येतले CCTV कॅमेरा येतले. तशेंच आमी तेन्ना ऑफिशियल सांगता की फायर हायड्रंट घालपाचें म्हणून की आमी आतां आमी लास्ट टायम प्रपोजल धाडलो शिपयार्डाक अंडर CSS फंड आमकां एक 100 फायर हायड्रंट हें दिवचें म्हणून होज दिवचें म्हणून. आनी ते आमी लायतले आनी हेजे फुडें आमी CCTV कॅमेरा लायतले. आनी कोण आहा तो टोटल कल्पीट आमी आतां 2 म्हयनो उजो 3-4 म्हयने जाले उजो लागत आसता फायर हेका गार्बेजीक. कोण लायता तें कांय कळना आमकां. पूण तेजेर आमी कारवाय करतले. आमी लास्ट टायम पासून हें पुलिसीक कंप्लेन दिल्ली आमी फर्स्ट टायम जानेवारीन जेन्ना 3 म्हयने पयलीं लागलो 4-5 म्हयने पयलीं लागलो तेन्ना आमी कंप्लेन दिल्ली पुलीस स्टेशनाचेर. तेजेर आजून कांय आमकां हें मेळोना कोण कल्पीट तो.